शिरसय बुधवारा सांजे जाल्ल्या हिट एंड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडलो। रस्त्यावयल्यान चलून वतना राजेंद्र चव्हाण हाका गाडी मारून अनवळखी मनशान पळ काढलो। ह्या अपघातान राजेंद्राक जाग्यारूच मरण आयलें। कोदवाळे पुलीस हाचो फुडलो तपास करतात। सांजे 4 ते 4:30 वरांचेर टीव्ही सिरसय हांगासर कोदवाळे पुलिसीन हिट एंड रन केस रजिस्टर केली। टीव्ही सिरसय ह्या वाठारांत राजेंद्र चव्हाण हो नावाचो एक पेडिस्टेरियन टीव्ही सिरसय ह्या वाठारांतल्यान वता आसतना एक फोर व्हिलर हाडून ताच्या फाटल्यातल्यान मारली गेली। राजेंद्र चव्हाण हो 42 इयर्स ओल्ड जेन्ना ह्या एक्सिडेंटात ह्या घटनेस्थळी जेन्ना राजेंद्र चव्हाणाक म्हापशेच्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर्जिलो हॉस्पिटलांत जेन्ना हाडले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें। ह्या एक्सिडेंटात जो हिट एंड रन आसा जी गाडी आसा आनी जो ड्रायव्हर हेची शोधाशोध कोदवाळे पुलीस करीत आसा। हेचेर जी इन्व्हेस्टिगेशन आतां मेरेन चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।